काढून पळया नाल्यार आर्काइव्स काढून पळया. आय हॅव सेट इस मोर दॅन अ इयर बॅक. आय एम व्हेरी मच देर अँड आय फील एज पर द पब्लीक सेंटिमेंट जो लोकांचो जो सेंटिमेंट आसा तातूंतल्यान जर काडले जाल्यार पळोवपाक मेळटा की दे वूड बी रादर प्रिफरींग एल्वीस गोम्स एज दे आर representative from South Goa. Congress party has to decide, but if Congress party doesn't decide in my favor, then they will have to explain to the people why I am not considered and why I did not deserve to be. सध्या खूप जण काँग्रेस पक्षाने धावपाक सोदतात आनी तुका तिकीट मेळ्ळी समजा प्रत्येक बाकीचे फुटतले आनी तो तुमकां दिसना ट्रबल तुमी एकठांय कशें करूंक शकतले वॉट इज द स्टेट फुटपाचो प्रश्न येना. पळय एका पार्टीची आयडियोलॉजी घेवन गेलो जाल्यार फुटपाचो सद्याक तरी प्रश्न येना. कोणाकय तिकेट मेळ्ळी म्हणून. पण हांव म्हणटा कितें, आय एम अ स्ट्रॉंग कंटेंडर. तुमी पब्लिकेक विचारा कित्याक सी फायनली इज अ पब्लीक दॅट वील वोट अँड दे वील डिसायड हू शूड रिप्रेझेंट देम. सो जेन्ना पब्लीक सांगता दॅट हॅज सेंटिमेंट हॅज टू बी रिस्पेक्टेड बाय विच एवर पॉलिटिकल पार्टी इट इज. सो आय फील दॅट द पब्लीक ऑफ साऊथ गोवा आर स्ट्रॉंगली ऑफ द ओपिनियन दॅट एल्वीस गोम्स शूड रिप्रेझेंट देम फ्रॉम साऊथ गोवा. In case the party does not appoint you as a candidate, will you still support the I candidate am that has with been... the party, there is no doubt about it. But party also will have to explain to the people ki baba what is it that Elvis Gomsa भितर नाशिल्लें that he did not deserve to be the candidate. हांव म्हणून म्हणटा न्हू, तुमी पब्लीक सेंटिमेंट जर काडलो, पब्लीक ओपिनियन जर घेतलो, द कन्क्लुजन इज क्लियर. Elvis Gomes should be the candidate. Yes, thank you.